येवकार दिवंक आमी गायन घेवया A31 पेज 16. Servis pora eglaps devo Sasna kloman duga Servis pora eglaps devo Sasna kloman duga Tu forto tu pod vidar tuci moima soglia fatta tu forto tu pod vidar tuci moima soglia fatta sorbes ora e glias devo sasna kanomanduka sorbes ora e glias devo sasna kanomanduka Bapaczy, Hani Pudaczy, Hani Powitat, Miaczy Nawi. Amcia sumia Jezu Chrysta ci kurpa, Deva co Bóg, Ani Powitat miaco i kwod, Tumcze sowe asu. तुमचे सोवे आसू Mogar बावडीनो, आयचो सेवा धर्म, न्हय ग्रेस्कायेक न्हय दुडवांक, पूण जेजूक आमच्या जिवितान आमी पयली वयली स्वाद दिवंक आमकां आपयता. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बोडान ताचो मोग करुया आनी आमच्या जिवितान ताचो वावर फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सर्वोपकार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बायल्यो सदांच सांकवाल मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता जेराल रॉड्रिगीज हाच्या इतिहासा बसत ताचेर देवाची शुभा बेसावा ताका बरी भलायकी ह्या मिसान आमी मागुया. आमची मागणी आमच्यो गरजो जें कितें आमी मागूंक आयल्या आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आधुनीक
कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशी आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकू आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता शासनाच्या आसना. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याचे पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेला वन अदीक जाणार, तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्याय. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुपयाची रास केल्याय. तुजे इकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्याय आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटां, अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बोश्टायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुणयाच्या चोपक्यांत सांपडलेलो, सुनोत करूंक नासलोले भाशेन पोरक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पोर देव. देवाचें उतर हें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांवें पूड करतो. मनशां मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसवो न्हय, आमच्या बोळान जैत व्हेलें. ओ सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें निर्बुधी जाणवाय नासलोलें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000 पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या कोडपान तांकां विकून दिलीं. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिलीं, देखूनच अशें जालें. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचें निर्मण गडगडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले परचेक निक्त करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया.
सर्वेस पोराक सोय सोय सर्वेस पोराक सोय सोय केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावच्या खातीर आपुणूच जालो दुर्बोल Sorvispo तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसाक मुडे हांव तुमकां खरेंच सांगता ग्रेस मनशाक स्वर्गीच्या राजान भितर सरूंक कठीण जातलें होय आनीक एक सांगता ग्रेस मनशाक स्वर्गीच्या राजान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेचे बिडेंतल्यान वचूंक अदीक सोंपें हें आयकून शीस तोंडाक जालें ताणें म्हणलें तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें मनशा कोडे हें जायना पूण देवा लागीं सगलें जाता तेन्ना पेद्रू उलयलो ताणें ताका म्हणलें पळय आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला तर आमकां कितें मेळटलें जेजून ताका सांगलें खरेंच हांव तुमकां सांगता नव्या संवसारान मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासणार बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार बाप भयण आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत तांचें दायज जातलें 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्त बोगाड भाव भयणीनो आमी सगलीं जाणां वावर करता आनी वावरा वरवीं आमी आमकां ग्रेस्तकाय एकठांय करता आमकां ग्रेस्तकाय गरजेची जावं आमचें उदार पसण करपाक आमकां जेवण जेवपाक आमच्या भुरग्यांक बरें शिकवण दिवपाक बरें घर बांदपाक ग्रेस्तकाय वायट गाय ग्रेस्तकाय बरी पूण केन्ना वायट जेन्ना तुजें पुराय ध्यान मन तूं ग्रेस्तकायेचेर दवरता जेन्ना तुका ग्रेस्तकायेची आस जाता तूं नाड बुड्डेन ग्रेस्तकाय एकठांय करता जेन्ना तूं ग्रेस्तकायेक देव करता तेन्ना ग्रेस्तकाय वायट पवित्र पुस्तकांत नदर मारल्यार आमकां जायत्यो देखी मेळटात एक तरणाटो म्हणटा सासणाचें जिवीत जडूंक हांवें कितें करूंक जाय जेजू ताका म्हणटा वच तुजी ग्रेस्तकाय वीक गरिबांक दी आनी परतून ये पूण ह्या तरणाट्या लागीं जावंक ना कारण ताका ग्रेस्तकायेचो मोग आसलो आनी एकलो ग्रेस मनीस ताचें जायतें पीक जाल्लें आपले कोडे भरताना अशें म्हणटा खा पिये आनी मोजा मार म्हजे लागीं जायती ग्रेस्तकाय आसा पूण तो मनीस तेच राती मरून वेता आनीक गोबर आमकां मेळटा लाजरस आनी ग्रेस मनीस ह्या ग्रेस मनशा लागीं व्हडलें घर आसा
बरी बरी जेवणां करता, नाजूक आंगवस्त्रां घालता. पूण ह्या मनशान लाजराक कांयच दिवंक ना. थंयसर बरें करपाचें आसलें, थंयसर बरें करूंक ना. बोगाळ बाबडीनो, गिरेस्तकाय वायट न्हय, पूण आमी गिरेस्तकायेचो बरे तरेन वापर करूंक जाय. मागीर पावल म्हणटालो, द लव ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल. पयशांचो मोग सगल्या पातकाचें मूळ. जेन्ना तुजें ध्यान मोन तूं गिरेस्तकायेचेर दवरता तेन्ना तूं पातकान पडटा. बोगाळ बाबडीनो, मादर तेरेजान खंय जेन्ना वावर सुरू केलो तिचे लागीं 5 रुपया आसले आनी ती अशें म्हणटा, हांवें कोणा लागीं पयशे मागूंक नात, पूण जेन्ना हांवें हो वावर सुरू केलो जायत्या मनशांनी म्हजो वावर देखलो आनी म्हाका दुडवांचो आनी दुसरो आदार दिलो. आनी ती मुखार म्हणटा, हांवें म्हजें आख्खें जिवीत देवाच्या हातान घातलें आनी ताका म्हणलें, तूं म्हजें जिवीत चलय, तुका जाय ते भाशेन म्हाका मुखार व्हर. आनी देवाचेर पात येवन हांव मुखार गेली. एलेक्झांडर द ग्रेट हो एक व्हडलो राजा जेन्ना खंय मोरनाचे तोणेर पडलो तो आपल्या सैनिकाक आपयता आनी अशें सांगता, जेन्ना हांव मरतलो म्हजें मरण दोतोराक व्हरूंक दियात, कारण दाखोवंक की दोतोरांनी पर्यान मोरनाक आडोवंक जायना. म्हजे सगळे भांगार रुपया इगोर्जे ते शिमतरेचे वाटेर उडयात दाखोवपाक की हांवें जें कितें जोडलां तें हांव पोत्तून व्हरोना. आनी काशावाचे म्हजे हात भायर घालात दाखोवपाक की हांव रित्या हातांनी आयिल्लो, हांव रित्या हातांनी परतून वेता. मोगाळ बाबडीनो, आमकां ह्या संवसारान गिरेस्तकायेचो बरो वापर करपाक, दुसऱ्यांक गरिबांक कोण नासलेल्यांक आदार दिवपाक आमकां आपयल्यांत. आयच्या पयल्या वाचपान आमकां तिराच्या ह्या राजाची खबर मेळटा. हाचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसली, जायते दुडू आसले आनी ताणें गिरेस्तकायेक आपलो देव केल्लो. आनी इजिकियल प्रमाणे ताका म्हणटा, तुजेर मरण येतलें, तुजेर कोश येतलें, कारण तुवें वायट केलां जिवितान. तुवें देवाक नमस्कार करूंक ना, पूण तुवें गिरेस्तकायेक नमस्कार केल्या. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू म्हणटा, एका ग्रेस मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान वचपाक खूब कठीण, पूण एक ऊंट सुयेचे बिडेंतल्यान वेतोलें. हें कितें गाय? ते काळार एक मुण्णी आसली, एक फोट आसलो आनी फोटाकूय 2 दारां आसलीं, एक व्हडलें दार आनी एक धाकटें दार. आनी एक धाकटें दार म्हणल्यार एक धाकटुलें सुयेचें बीड कशें. जर तर तुवें तुज्या माथ्यार कितें दवरल्यार तुका ह्या दारांतल्यान भितर वचूंक जायनासलें. आनी जेजू म्हणटा, गिरेस्तकाय घेवन कोणूच भितर सरचो ना. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान जेजूक आमी पयली वयली स्वाद दिवया, सगल्या काळजान ताचो आमी मोग करुया, आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया, ताका म्हणुया, तुका जाय ते भाशेन तूं आमकां चलय. जर तर आमचे लागीं गिरेस्तकाय आसा, बरे तरेन वापर करून गरिबांक गरजेवंतांक आमी आदार दिवया. आनी हे भाशेन जिवितान बऱ्यो करण्यो करूंक देवाचो आदार ह्या मिसान आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची ते समा आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया.
आमच्या धर्मीक वडिलांनी समाजांत ओनीत वसता थंय आपलो ताळो उबारूंक आनी शांतीचे दूत जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. आमी पेल्या सोवे देवाचें रूप पळोवन आनी तांकां तांच्या गरजांनी आदाराची जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. हे मिसा भेटेंत आपले इंतेसांव भेटयलां जेराल्ड रॉड्रिगेज हाणें. भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनेन देवान ताका फावो त्या देण्यांनी बरोव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. ओगेपणान आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. बोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान तुका आमी पयली वयली स्वाद दिवंक तुजो वावर आमच्या जिवितान करूंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C30 पेज 41. मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या तुमचे बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सामूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आन्याचे पवित्र सभेच्या आदपा सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवेदार आनी बो वर त्या देवा, तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुझे तोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गुवण्या काल तुझ्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे
आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंदोन तुज्या भोगताच्या मानाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजळायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीच बरी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें भक्षण मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso gut por gotuya. Tuja kusani punoshi vod poda porvi tuve namka soroili somia. Sosaraja sorvondara amchi बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची करून रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुवणी बापा, सिमिया फेर्नांडीस आमच्या आदारी गुवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिजो पोती भागिवंत सुजे, भागिवंत आंतोन, भागिवंत धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुझी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशेन वत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भोवात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present or persons of other faith, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Povit kumnia fakot Catholic povit subend bautis getla tankans. कुमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D10 पेज 52.
एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश जेजून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सगळ्यांक वेगून एकूच पिवो सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रगो एका जीवान आमकां बोलता प्रिटी मोगान कासा सोडटा एकूच पिवो सगळ्यांक आमकां जेजू वाटा आपले रगो एका जीवान आमकां बोलता प्रिटी मोगान कासा सोडटा प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भागिवंत आंतोनीन तुशी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर शासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुशी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सास्ताचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. गेल्ल्या मंगळाराचें कलेक्शन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागुरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता.
कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ बोर मोशें मोन जाणवायेन पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती मोशा कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी मोशें कोंतींबरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेंत म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर मोशेर घाल आनी मोशें दोळडीरपण आनी उपद्रे मोशे हुस्के आनी कोंती मोश्यो भिरांती आनी आकान पडे. मोशा हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुजे वेगीन आसलेल्या बाळका जेजूक मोश्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका वेगीच मेळून घे. ओसोऱ्यांच्या भाग्यवंत आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पोदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर. आमेन.